भाजपाचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णून काँग्रेसीचो नाद सोडिल्ल्यात जमा. शेनवारा राती उसरा मेरेन आनी आयतारा सकाळच्या आदेसाक जाल्ल्या घडामोडी उपरांत हें थारलें. विष्णूक काँग्रेस समितीचो जाल्यार रवीक काँग्रेसीच्या विधिमंडळ गटाचो अशें चित्र जाल्लें. आतां उत्तरेत काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून रवी नायकाची तिकेट निश्चित जाल्ल्यात जमा. रवीन कार्यकर्त्यांक कामाक लागपाक सांगल्यात. फाटले 2-1 म्हयने जाले भाजपाचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू वाघान काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे तिकेटी खातीर हालचाली सुरू केल्ल्यो. राष्ट्रवादी सावन काँग्रेसी मेरेन, शरद पवारा सावन दिग्विजय सिंग मेरेन ताच्यो बसका जाल्यो. मात विष्णूचे उमेदवारीचेर प्रदेश काँग्रेस समिती आनी काँग्रेसचे विधिमंडळ गटामदीं एकमत जाय नाशिल्लें. 7 आमदारांचो रवीक तेंको, दोगांचो रमाकांत खलपाक जाल्यार प्रदेशाध्यक्ष जॉन फेर्नांडीस धरून प्रदेश समितीचो विष्णूक तेंको अशें चित्र जाल्लें. हे कफुसमान उमेदवारा खातीर कोणूच सारकें काम करचें ना म्हणपाची परिस्थिती उपराशिल्ल्यान निमणे विष्णून मारते घेतले. सुत्रा कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण जालें तें जालें म्हूण सांगून वेंचणुके कडेन विष्णूचे परत भाजपा कडेन पॅचअप करपाची तयारी चल्ल्या. जाल्यार रवीन आपल्या कार्यकर्त्यांक नेटान कामाक लागपाक सांगल्यात. ताची उत्तरेक तिकेट थारिल्ल्यान जमा. मात काँग्रेसीचे दक्षिणेंतल्यान अजूनय थारपाचें आसा. लुईजीन आनी सार्दिनाची नांवां सध्या चर्चेत आसली तरी दीस वता वता तशें सिटींग MP आशिल्ल्यान सार्दिनाचें वजन वाडटा. चड करून उमेदवारी निमणे ताचेच गळ्यांत पडपाची. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. लोकांक जाप दिवपाचें उत्तरदायित्व राजकीय फुडाऱ्यांचेर आसता. तांणीच लोकांक जाप दिवची पडटा. ते कर्तव्याक चुकले जाल्यार लोक तांकां बुद्ध शिकयतले. म्हणून मिडियान टिका करतना राजकीय वेवस्थेचेर टिका करचे परस व्यक्तिगत फुडाऱ्याचेर करची, ताका जाप विचारची. नाजाल्यार बरे लोक राजकारणांत येवचे नात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ही उतरां काडलीं. आयतारा सांजे पणजे कन्सेन्शियस जर्नलिझम ह्या विशयाचेर परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. is virtual, do anything, but don't allow truth to be sacrificed at the altar of publicity, as you call it. I will call it at the altar of breaking. At the altar of breaking news, many times truth is massacred. The political system is the main pillar, and therefore, as a component of this nation, and a responsibility towards the people, you cannot create a feeling of disgust, because if you create a feeling of disgust, there will be two damages you are going to do. Number one, politicians, good people will not enter politics. Person like me given a second choice, I will say no to politics. I could have earned more money as a technocrat, because I am proud to say that I am a very good engineer. See, criticize a politician, create anger against a politician, but don't create anger against a political system. There is one. Number two, what I feel is ultimately you have to remember one thing. Politician is the only one pillar of the democracy who is accountable to the people. And people on number of occasions have taught politicians lesson. You can count hundreds of them. I have never asked media to publish a particular story. They only made me great. I am not saying that. But what I find, maybe because of numbers, the quality is really coming down. Understanding capacity and quality is really coming down. I am worried about it. Earlier I used to be free with media, and there are vested interests obviously. I am not going into that. But quality part absolutely is coming down. When you try to explain certain aspects, it's not understood in the right perspective. It's understood only by the physical word which you say or someone says. It cannot be. It has to have a understanding, and that knowledge is very important. Therefore, training is very important. वेंचणूक आयोगान मतदारां खातीर कॅम्प सुरू केल्यात. मतदारांची नोंदणी, नांव वा पत्त्यांत बदल वा दुरुस्त्यो वा वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडोवपा सारकेल्यो गजाली ह्या कॅम्पांतल्यान चालू आसात. आयतारा गोंयभर अशे कॅम्प जाले. हे वेंचणुकेंत चडांत चड आनी नवे नवे मतदारांक नोंद करून घेवपाचे यत्न वेंचणूक आयोगान चलयल्यात. आतां सकाळी एक येवन गेल्या, अजून एक दोग जाणां येवन गेल्या, पूण तांची हें नाशिल्लें सारकें वेवस्थीत. कितें इन्फॉर्मेशन आमकां जाय आशिल्लें पयलीं, बर्थ सर्टिफिकेट म्हणा किंवा मॅरेज सर्टिफिकेट, तांकां आमी आतां परत हाडपाक धाडलें. येतली ती आतां परत. नाही नाही, तांणी ती आतां न्यूली मॅरीड न्ही, ती दुसरे कडेन दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युशन आशिल्ली, तांकां आतां हे कॉन्स्टिट्युशन जाय.
सो आमी तांचे परत ते फॉर्म भरतात आनी मागीर सगळे फॉर्मेलिटीज करून आमी ते इलेक्शन कमिशन दितात तांकां मागीर तांकां परत ते शिफ्ट जाता ते लोकसभे इलेक्शना खातीर आयज जे कोणाचे वोटिंग कार्ड आसा वा ना ते बद्दल आमी ह्या कार्यक्रमा खातीर हांगा बसल्या. कोणाचें इन्क्लुजन करपाक जाल्यार फॉर्म 6, 7 जाल्यार डिलिशन, 8 जाल्यार करेक्शन, फॉर्म 8A जाल्यार फ्रॉम वन पार्ट टू इन अनादर. ते एक खातीर आमी बसल्या. आयज कोणाक कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार आयज आमी हांगा येवन दुसऱ्यांचे ते प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता. गोंय सरकारान गोंयांतल्या अनुसूचित जातीं खातीर कमीत कमी 5% सुवाती राखीव दवरच्यो अशी मागणी पेडण्यां जाल्ल्या अनुसूचित जाती मेळाव्यांत केली. पेडण्यां डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जनसेवा समितीन मेळावो घडोवन हाडलो. मेळाव्यांत 9 संघटनांचे वांगडी वांटेकार जाल्ले. गोंयांतले सगळे दलीत फुडारी पयलेच फावट एका स्टेजीर आयिल्ले. पेडणेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जनसेवा समितीन आयतारा अनुसूचित जातीचो एक मेळावो घडोवन हाडिल्लो. अनुसूचित जाती खातीर 5% सुवाती राखून दवरच्यो अशी मागणी उलोवप्यांनी केली. आमचे जे रिझर्वेशन 15% होते ते 2% वर आलेले आहे. ते निदान आम्हाला 5%, आम्ही 10% म्हणतो, निदान 5% तरी झालं तर आम्ही खूपसं काही कमावलं ह्या आरक्षणामध्ये असं होऊ शकतं. अनुसूचित जाती आनी जमाती खातीर राखीव जागे दवरपा खातीर दोतोर बाबासाहेब आंबेडकरान पयली घटना दुरुस्ती केली अशें आदवोगाद अमृत कासारान सांगलें. ज्या काही दलितांबाबतची जी संविधानात गोष्टी आल्या त्या आहेत आणि त्याच्यातलं मोठं जे आहे ते अनुच्छेद 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड आणि इट इज पनिशेबल अंडर लॉ करून ती एबॉलिश झाली नाही, संविधानातूनच ती एबॉलिश केली. अनुसूचित जातीच्या लोकांनी आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाचे प्रयत्न प्रामाणीकपणान करचे अशें सभापती राजेंद्र आर्लेकारान सुचयलें. की आमच्या घरातली भुरगीं जी आसा ती 5वी, 6वी, 8वी आणि 10वी शिकल्या बरोबर शिक्षण कित्याक सोडटात? तांकां शिक्षण दिवपाची जबाबदारी कोणाची असता? थंय आरक्षणाचो प्रश्न येना. मागीर आमच्या समाजातली भुरगीं शिक्षण अर्धवट सोडटा कित्याक? हाच्या मातसो अंतर्मुख जावन आमी विचार करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.